कशी करतले म्हणजे हे सगळे लोक ह्या भारतीय आणि गोंयचे लोकां सुद्दां हेजे इफेक्ट जातले. कोण मुणकार आसा कूळ आसा हे सगळे तांकां मेळपाना आनी जेंकां तेजे कांयच ना नवे सिटीजन करतले आनी तुमचे प्रॉपर्टी जे आसा सगळ्यो तुमच्यो त्यो प्रॉपर्टी सुद्दां सरकारा जमा जातल्यो. हे लक्षात राख. हे एकट्याय मुसलमानांक न्हू हे सगळे भारतीय लोकांक हे त्रास जातले आमकां गोंयकारांक त्रास जातले सगळे तरेचे. घर घर जाकर ये बताइए इस देश का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब का दुश्मन, यहाँ के नागरिकों का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित आदिवासी नहीं है, SC ST OBC नहीं है. इस मुल्क का दुश्मन एक है और वो RSS है और वो संघ परिवार है. मॉनिटायझेशन पुरो झालें ना आमकां 1% ब्लॅक मनी होल्डरांक धरपाक तुवें देशाच्या 99% लोकांक लायनीन रावले मरे. कितले मेळ्ळे तुका ब्लॅक मनी? आता 0.5% इल्लीगल इमिग्रंटांक तुम्ही पकडपाक 99.5%ांक तुम्ही सांगता तुमची नागरिकता सिद्ध करात म्हणून. जर आम्ही अलाव केले फुडें वचपा दिले जाल्यार आमचो देश बर्बाद जावन वतलो.